तुमकां सोमेस्तांक मोगाच्या फिरगजकारांनो भक्तिकानो भाव भयणीनो आज आमच्या सांता लोरेसाच्या तारीखे फेस्ताच्या ह्या संदर्भार 9 दिसाचे नोवेनाचे जेवण तशेंच 10व्या दिसा 10 तारीखेर फेस्ताचे संभ्रमीक दिसाचे बलिदाना उपरांतले जेवण ह्या जेवणाक आमचे कष्टाचे प्रतिमेचे फळ जावं ते घरची तरकारी या घरची वस्तू नाल्ल आनी कितें साहित्य जेवणा बाबतींत देवाक भेटोवंक आमी हांगा आयल्या पेंतेकोस्त म्हळ्यार तेंच लोकांनी धाडिल्ली दानां पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता प्रतिमेचें फळ देवाक भेटोवचें आसलें तांणी आमी नवे बेजार करता वय ते मोती फेस्त पूण हाकाय अर्थ आसा सांगता जेवणांत सांगता वांटेली जावंक सिनोडालिटी म्हणटा हे एका सिनोडालिटीची एक वांटो आमचे मेतेरपण आमी वांटून घेवचें वांटून जेवचें खंडी जावन ते देवाक मेस वता आनी खंडी जावन देव आयच्या ह्या कार्याक प्रसन्न जाता देखून सांत लोरेसाच्या मानाक 9 दिसांचे जेवण हांगासर चलतना इतर धर्मांत आमी पळयता वज्यांचे काणीक हरे काणीक म्हणटात आमची वजी जावन आसत जावं ते कश्ट रुपार जावं ते आमचे वावंट आमचे प्रतिमेचे फळ देवाक अर्पितना देव प्रसन्न जाता देखून देवाक आमी आजार देवया सांत लोरेसाक आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या 9 दिसाच्या जेवणा बाबतींत वरवीं आमी भेटयतना जावं ते आमी पयशांनी घेतलां जावं ते मार्केटींत हाडलां जावं ते आमच्या घरच्या कृशींत आमकां मेळ्ळां ते देवाक भेटयतना देव खंडीत जावन प्रसन्न जावन सांत लोरेसा मरिफात ह्या श्रेश्ठेचेर ह्या भुंयचेर आमच्या कृशीचेर आमच्या कश्ट वावटीच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं दी आनी ह्या मरिफात ही सृश्टी ही प्रकृती आशिर्वादी जावं दी आनी ह्या मरिफात ह्या वर्सा आमी अर्गां दिया जायतो पावस येयला नस्ती जाला जाल्यार देव काकूळ दाखोवन आमच्या कृशी आनी आमच्या कृशिकांक आमच्या रैतांक देव राखून व्हरूं दी तांच्या मरिफात आमकां बेळे मेळूं दी म्हणून ह्या संदर्भारी आमी मागतना 9 दीस आनी तशेंच 10व्या दीस हांगासर जावचें हें जेवण सगळ्यांचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी हर एकलो जेवन संतुश्ट जावं दी हर एकल्यांक पसंतीचें जेवण जातना रुचीचें जेवण खाण मेळटना पसंत जावं दी ह्या मरिफात देवाची महिमा वर्ती जावं दी म्हणून आमी मागया सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा आमी तुका अर्गां दिता हांगासरी ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाच्या जेवणाक आनी तशेंच 10व्या दिसा जावच्या संभ्रमाच्या जेवणाक ही वरवीं आमी तुका भेटयता ह्या कार्याचेर तुज्या हें सगळें जेवण तुका भेटयता आसतना ह्या जेवणा बाबतींत आमी दिवची वरवीं तुका मानवोन दी आमचे कृशी आमचें काम आमचो वावर फळादेक जावं दी आनी ह्या मरिफात तुका दिल्ल्यांत आमी घेता सांगता जेविल्ल्यान संतोश आसा सांगता दिल्ल्यांत संतोश आसा सांगता आमी वांटून घेतिल्ल्यान संतोश आसा तृप्ती आसा लाभ आसा देखून सर ह्या कश्ट नसतना आमकां निवार ह्या पृथ्वीचेर तुजी आशिर्वादां घाल सांत लोरेस प्रसन्न जावन तुका महिमा दितना आमकां आशिर्वादां मेळों दी ह्या तुज्या सर आमच्या फिरगजकारांक प्रत्येक तरान जायती भक्तिकां हांगासर आसात वर्सां मदें ती काणीक भेटयतात वर्सां मदें आनी ह्या फेस्ता वेळार भेटयतात ह्या काणीक तुका मानवों दी आनी तुज्या आशिर्वादां हर एकल्या भक्तिकांचेर लाभों दी हे मागणी आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सोमेश्वराचेर प्रत्येक तरान ह्या काणिकेचेर आशिर्वाद घालूं आतां सहायक फिरगजेजाक सर हाडिल्ले वस्तू बेंजार करता उपरांत हाची मांडावळ
कशी म्हणून उपाध्याय तुमकां सांगतलो. कोण धाकट्या धाकट्या गाडयांचे कारांतानी पुरा आम्ही जेवणाची मोठी हाडल्यानंतर ती व्हडल्या गाडयेक घालची. व्हडल्या गाडयेक घाल्ल्या उपरांत आमी फिरगजगारांनी मुखल्या गेटी कडेन जावन वचून हॉला कडेन जावन भितर येवचे. ताजे उपरांत ताजे फाटल्यान गाडयो आसतली. सर्वांनी ती गाडये जावन खाली करूंक उजी खाली करूंक सहकार दिवचो. आनी फाल्यांचे कार्यक्रम अशें आसतले. फाल्यां सकाळी 9 वरांक तेर्स, 9:15 बावटो अनावरण करूंक आसतले. बेजिलिकाची परगटणी जावन 9 वर्सां संपूर्ण 10व्या वर्साक पांय दवरचे ह्या संदर्भार 10व्या वर्साचे शालन आमी फाल्यां दितले. तशें सगळ्या फिरगजगारांनी फाल्यां 9:15 हांगासर येवचे म्हूण विनंती करता. अभिमान दवरून बायल्या फिरगेजी जावन आयिल्ल्या सर्व साल्लोरेसाच्या भक्तिकांक ह्या वजे जेवणाची वजी आण दिल्ल्या तुमकां सर्वांकी साल्लोरेसाची विस्तार बेसावन तुमचेर वतुनी म्हूण मागून तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाची धाकटी गाडयेर आसली वरवीं त्या गाडयेर गेला.
मुगियन